Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. एक्साइज खात्याचे पेडणेचे नवे वास्तूचे दसऱ्याक उक्तावण जाले. 3 कोटींनी परत आसा कशी आणि ह्या बिल्डिंगेक परत एकदा सांगता फुडल्या 50 वर्सां म्हणजे कांयच जावपाना हाजी तितकी काळजी जी आसा ती JSLC घेतलेली आसा. आमचो टार्गेट आसतलो की सरकाराची रेंटल प्रिमायसिसां आसा तितक्योय बिल्डिंग्यो आमच्या स्वताच्या प्रिमायसिसां. त्याचबरोबर खुबशे लोकांचे गाराणे आसात TCP ऑफिस टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग ताचे खातीर एक बरी जागा आसची आनी ताचे फुडें वता आसतना सांगता फुडें विनंती करता कारण ते करूं शकतात फक्त तांच्या लक्षांत तांकांय जाणीव आसा ती म्हणजे आमचे कदंबा बस स्टँड रेडी आहा ते फूल फ्लेज म्हणजे तो खंय तरी आमची कदंबा महामंडळ जे आसा KTC तांच्या स्वाधीन करचो. विल्फ्रेड डिसा चॅरिटेबल ट्रस्टान कोविड हेल्पलायन व्हॅन सुरू केली. सुवाळ्यात दोतोरांचो भोवमान केलो. CM रिलीफ फंड चेक दिले. भोवमान सुवाळो जालो. कोणाक मेडिसिन जाय, कोणाक ऑक्सिमीटर जाय आनी कोणाक सॅनिटायज करपाक आमचे लागीं पंप आसा सगळें आसा. कोणाचोय कसली अडचण पडली जाल्यार तुमी आमकां नंबराचेर फोन करचे. पण आमी CM गेले वचोन आमकां CMन ताच्या रिलीफ फंडांतल्यान जायत्या जाणांक 15,000 20,000 थोड्यांक गरजेवनां 30,000 देखून दिल्यात. CM रिलीफ फंड इतले दिनाय पूण आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन ताणें आमकां इतले पयशे दिले देखून हांव CMक आमच्या कारणान सगळ्यांक देव बरें करूं. विल्फ्रेड डिसा चॅरिटेबल ट्रस्ट आनी हो सुवाळो घडोवन हाडला आनी आमी पळयता हेल्पलायन ओपन केल्या जावं ही एम्ब्युलन्स तयार केला हे किट्स आमकां दिल्या. ह्या कोविडाच्या काळार हे खरेपणी आमकां उपयोगाचें. केन्नाय कितें लोकांक एक काम घेवन येयला तो काम लोकां जरूर तो कोता आनी हांवें चोयला हिंगा ऑफिसान इंजिनियरां घेवन बसता जायती तुमी पंच सरपंच LIG कनेक्शन गरीब लोक जे आसा अजून उदक जावं लायट मेळना ते विल्फ्रेड चॅरिटेबल ट्रस्ट आनी MLA कोतात आनी जायते तेणे आमच्या गांवांत डेव्हलपमेंट केला. प्रियोच्या प्रगती मंचान कोविड वॉरियर्सांचो भोवमान केलो. जी आज सेवा दिल्ली आसा त्या खातीर ह्या प्रगती मंचान तुमची आज एक शाबासकीची थाप एक मायेची थाप तुमकां एक आशीर्वाद दिसतो आनी तुमच्या फुडले कारकिर्दीक एक शुभेच्छा व्यक्त करची म्हणूनच ह्या प्रगती मंचान हो कार्यक्रम आज करून काडिल्लो आसा. प्रगती मंच वास्तवीक खास करून हेल्थ सेक्टर आणि शैक्षणिक क्षेत्रात आपली गेली कित्येक वर्सां जाली योगदान दित आसा आनी म्हणूनच आपलेपणान आपले खास करून वेगवेगळ्या तरेचे सांस्कृतिक कार्यक्रम करत असताना जे खरेच आरोग्या खातीर खास करून रक्तदान शिबीर वेगवेगळे कार्यक्रम जे आसात हेल्थ लेवलाचे कॅम्प्स म्हणटा ते सगळे आयोजित करतात. आमची साक्षरता भाशेन आमची कितें आसता काय नासता आतां साक्षरता वाड केल्या आतां भुरगीं काम जाता हे जाता आमची जाता सगळें आनी फोड्या तालुका सगळे तशी सवलती आसा शिक्षणाची. फोड्यान आसा गोंयान आसा बरें तशें ना. आमी पळयता बिहार आनी UP व्हडले व्हडले आसा जायत आसता पूण आमची साक्षरता जी आसा फक्त संदी फायदो घेवपाक जाय. आमोणा पुलार काळोख कोणूच कानामानार घेना. सरकारान खंय लक्ष दिवचें. सध्या आमोण्या गांवान जो आमोण्या टू खांडोळा ब्रिज आसा ह्या ब्रिजाक खरें म्हणटाल्या अंदाजूच आसा काळोखूच आनी ह्या काळोख म्हाका दिसता BJP सरकार जाल्ल्याक थंयसर केन्ना म्हाका दिसता त्यो लायटीच पेटोवंक ना. तर शेजा गोवाचो जावं बार्जी ट्रान्सपोर्ट चालू आसता बार्जींनी लोडिंग अनलोडिंग थंयसर चालू आसता आनी तेच्यान पोंच्यान रहदारी जाता. ह्या पुलाक खरें म्हणटालो धोको आसा. म्हणटा कितें JSID डिपार्टमेंट म्हणटा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट म्हणटा PWD डिपार्टमेंट असो तांचो गोंधळ आसता. हो गोंधळ सोडून बेगीनच्या बेगीन आनी मुख्यमंत्री ह्या पुला वरसून डेली सकाळी आनी सांजचो ह्या डेली पुला वरसून यो वच करता पूण त्या पुलाच्यो लायटी केन्ना पेट्टल्यो. माधवबाग आणि वैदिक डिलायट कंपनीन एकठांय येवन ढवळे पंचकर्म क्रिया सेंटर आणि योगा स्टुडिओ सुरू केला. तर ह्या क्लिनिकान संपूर्ण आयुर्वेद चिकित्सा सगळ्या तरेची पंचकर्मा शरीर शुद्धी चिकित्सा योगा तसेच मेडिकल योगा ह्यो सगळ्यो सुविधा उपलब्ध आसतल्यो. चड करून ग्रामीण भागात आयुर्वेदा खातीर फुडें वचपाची आज खूब गरज आसा
आणि ते काम तुम्ही हांगसरल्यान सुरवात करतले अशें तुमचे कडेन आस्त पाहिजे. आयज आयुर्वेदान ज्या पद्दतीन झेप घेतिल्ली आसा आनी तातूंत म्हाका आनंदाची गजाल ही आसा की हे सगळे आयुर्वेद कितल्या मोठ्या प्रमाणाचेर वयर व्हरपाचें काम श्रीपाद भाऊन केलें. ताका लागून खरें म्हणजे तेंचे आनी आमकां गोंयकारांचें तें आशिल्लें कारण आमकां कदाचित आमचे माधवबाबा बरोबर धरून माधवबाबाचें काम हांवें परत सांगपाची गरज ना. गेली कित्येक वर्सां म्हणजे विदावट सर्जरी ऑपरेशन शिवाय तुम्ही बरे जावंक शकता अशें तरेन विश्वास कॉन्फिडन्स ताणें आमकां सगळ्यांनी दिल्ले आसा. आनी त्यामुळे कोणाक एटॅक सुद्दां आयलो जाल्यार फुडलें ताजें जीवन बरें जावचें म्हणून ताणें कितें उपाय करप. जांकां ब्लॉक आसात आनी ऑपरेशन करिनासतना कशें ते परत आपले परिस्थिती जागे हे बरे उपाय तांचे कडेन आसात.